नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक माया मोगाचो स्वागत. हांव शकुंतला आरकिणी. आजी आमगेले साधना पथ कार्यक्रमाचे दोन्हीचे आवृत्तीचे संगात तुमचे मुखारी हाजर जाल्या. आजी साधना पथ ह्या कार्यक्रमाचे सोयरीण जावन आमगेले स्टुडिओंतू उपस्थित आसाची ख्यात समाज सेवा कार्यकर्ता आणि कलाकार म्हळ्यार नाटक यक्षगान असले कलाकार तशीची मस्तीतले हव्यासू दोवन घेवन जीवन अति सुंदर कोण घेवन चलायसित असूचे 84 वर्ष प्रायेचे श्रीमती शालिनी भास्कर पंडित. नमस्कार शालिनी अक्का. नमस्कार. आमगेले साधना पथ कार्यक्रमाक तुमका स्वागत. आता आम्ही संवाद आरंभ करचे पुढे आमगेले जनांक आमगे वीक्षकांक तुमगेले एक सानशी परिचय कोण दिता. तुम्ही इतिहास म्हळ्यार हिस्ट्रींतू MA पदवी जोडल्या. नाटक रांदप फुल्ला सजावट बोन्साई गार्डनिंग रेखी असल पुराय तुमगेले हव्यासू मात्र नाही तुम्ही तांतू जनांक तरबेतही दिताची. तशीची तोटगारिका इलाख्याची स्पर्धेंतू प्रथम बहुमान मस्त वेळ जोडला. बहुशा फुल्लाची सजावट आहे का नाही ते बोनसाई वय ताजी खातीर. आणि दुर्बळ चेडवांक शिकवणेक सहाय करचे, कोणाक अवश्यस्की तांक सहाय करचे आणि मस्त प्राय जाल्ल्यांक कारारी भोंवडावन हाडचे अशी तांगेले अगत्याक पावचे हे पुराय शालिनेकाले भारी प्रीतीचे एक हव्यासू. तांणी अंधर सेवा संघाचे उपाध्यक्षा, प्रीती नीती ट्रस्टाचे ट्रस्टी, सानिध्य भिन्न सामर्थ्याचे चेडवाली शाळेचे सीनियर सल्लागार, भगिनी समाज हाजे सदस्य, तांणी कोंकणी सांस्कृतिक संघाचे स्थापक अध्यक्ष, टेलोका मँगलोर हाजे ट्रस्टी. हांका बेस्ट लायनेस प्रेसिडेंट अवॉर्ड मेळ्ळा. कोंकणी सांस्कृतिक संघाचे तर्फेन समाज सेवे खातीर 2 पंत सन्मान जाला. कापोंतू जल्मलेली श्रीमती शालिनी भास्कर पंडित हांका आता 83 वर्ष भोर न्हू 84 चलतस. दोग पूत मालगड पूतू डॉक्टर अशोक पंडित ख्यात यूरोलॉजिस्ट, सून डॉक्टर लेखा पंडित तांणी न्यूरोलॉजिस्ट आणि हांका दोग चेडव. दोनीच पूतू डॉक्टर शिवनाथ डेंटिस्ट आणि कुवेटांत आसाची सून नीलम हांका एक चेडू. लेकारी दोग पूत दोग सून 3 नात्र जाल्यार शालिनेकाक गांवभर चेडू नात्र. इत्या म्हळ्यार कितलीकी जन चेडवांक तांणी शिकवणेक सहाय केला, घरांत राबून पोसला. तांगेले ते एक सहाय हस्त न्ही ते मोगाचे ते मात्र हृदयाचे एक परिचयू. आणि आमी क्रमेण आमगेले हे संवादांतू तुमी आमगेले वीक्षक करून घेताची. कितलीकी चेडव आजी लायक उद्योग मेळनू विदेशांत वास आसाची. तांणी आमगेले गांवाक परत येतना तांणी एअरपोर्टातून तांगेल घरा वच्ची काही फुडें सुरवेक शालिनेकाल घरा येवन शालिनेकाल पाय दवरून मागीर तांगेल बद्द हावस बापसू मेळू वताची. म्हळ्यार शालिनेकाले ते प्रीतीचे साम्राज्य केद्दे होड म्हळेले आमी हांतू अर्थ कोण घेवेत. जाल्यार इतले पुराय मस्त संघ संस्थेचे पुराय तांणी सदस्य आसाची, दुसरी पदवीर आसाची, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ट्रस्टी अशी पुरा आसाची. जाल्यार एक फळ एक 50 मागशी कशी निपून बैसून घेवन आसता की तशीची तांणी करची समाज सेवा बाजा बजांत्री मारून घेवन सगळ्यांक पळची अशी नाही. तांणी एका हातासून दिलेला अन्य हाता कळना अशी तितले तांणी गुप्त रितीरी
कोणाकय प्रचार करना अशी समाजसेव कोण घेवन येता तसाची आज तांगेले एक परिचय कोरका आणि तांगेल समाजसेवेचे अनावरण आमगेल वीक्षकांक कोरका मिळेल खातीर तांगेल्या कोण थोडे डिटेल्स हांव घेततील आसा आतां ते तुमचे सकडा मुखारी दवरूंक म्हाका मस्त आनंद जाता परत एक वेळा स्वागत शालिनेका आतां म्हाका सांग तुमगेल हे मन आणतो हे हृदय आणतो इतली मानव प्रीती ही खंयची तुकून कशी रिगली भितरी कशी ते एक स्थान घेतले कसं हाका प्रेरणा सांग्या म्हाका म्हाका म्हळ्यार सानपणान दोन न्हू म्हगेले आवस बापूसून पळय आमी कापू म्हळ्यार एक हळयेंत आशिल्ली थंय लागचे हळयेंतान चेडवान स्कुला येवचे आनी तांगेल बुत्ती आमगेल घरा दारवट्यार दवरची मागीर म्हळ्यार बापूसून ताका पुराय कोक्क्यांनी घालून दवरचे मागीर त्या चेडवांनी स्कुलान तांणी येना पडटांनी जेवचे वेळार बांयचे उदक काडून धुवचें हें करचें आनी थंय जेवन फुडें कसो शाणा उदक सारोवचें हय तें पुराय करतालीं सकड तें एक मागीर गाडयांनी पळय वता पळय बैला गाडयो तांणी येवन कुळीत शिजोवचें दिवचें आमकां कुळता सार मेळटा म्हळ्यार उमेदीन आम्मान तें शिजोवन काडचें तें आनी थोडी संन्यासिनी आसा ती तांकां मस्त राती जायना पूण खंय वचका म्हूण कळना तें थंय न्हिदोवचें आमगेल घरा लागीं एक देवस्थान आशिल्लें तें देवस्थान लक्ष्मी जनार्दन देवस्थान म्हणून थंय लग्न जाल्यार आमी थंय लग्न जाल्यार होकले पुराय पळयलें म्हूण दिसता म्हाका कित्याक म्हळ्यार आमगेले ते दारवट्यार तिगेल पुराय मेकअप करचें हें करचें पुराय आनी मगल आज्जेल कालार तांणी भांगार निमगिल्यार बद भांगार दितालीं कुर्ता पट्टो हें तें पुराय जाल्यार वता वता आमकां चिके धैर्य चुकलें मागीर ओप्पेच घालून तांकां दिवचें आशिल्लें सकड आनी ते देवस्थाना इधरार खेळू जातना सगळे खेळाचे तांगेल मेकअप हें तें पुराय थंयची हय आनी म्हाका एक खेळ पळोवच्याक हांव एक 7-8 वर्सांची आशिल्ली खेळ पळोवच्याक तांणी मुखार म्हाका एक इजीचेर आनी घालून दिवचें बद्द खेळ सुरू जावन 15 मिनिटांनी म्हाका न्हीद पडटाली मागीर हांव म्हाका घरा हाडटालें सकड अशी सकड मस्त पुराय मेलान ना गेलें हें आनी शिक्षण दुर्बळ्यांक पळय सकड हें दिवचें सकड हय तशें पुराय आशिल्लें ते आमी ती म्हाका व्हड जाता जाता म्हाका हेची उमेद आयली अशें करया द्वे म्हणून हय तशी तशी तुमी तुमगेले बापसून नांव कसं म्हळें कृष्णराव कार्नाड कृष्णराव म्हणटा कार्नाड फॅमिलीत हय कार्नाड फॅमिलीचे हय तशी तुमगेले अन्नाले अम्माल निमित्त परत तुमकी हे एक प्रेरणा अशी जनांक कसले आमी सहाय आमच्यान जावची कोरका म्हणून तशीच ते तुमी आतां लग्न जावन आयले उपरांत ते तशीच मुखार सून गेले हाका तुमगेले बामणू भास्कर पंडित हांगेले कशें प्रोत्साहन मस्त म्हाका प्रोत्साहन दितालो म्हाका मस्त सहाय करतालो सकड आनी हांव केन्नाय कसो न्हय त्या चेडवां खातीर परिक्षे दुड्ड हें तें पुराय फ्रेंडाल घरांनी वचून निमगुंचें त्या मेल बाबडान सांगचें तूं अशें बतर आपल्यार पळय तूं बेलकेरे बागेल घालतात म्हण बागेल घालतात पळय जाल्यार देवा देन तशें कोणें कर न्ही आनी तें मगले पर्सनल हाक न्हय पळय दुड्ड देखून सकड दितालीं सकड हय तशी तुम्ही मस्त चेडवांक शिकवणेक तुम्ही सहाय केलेलं आसा कितलीगी चेडवां तुमगेले घरकड राबोवन घेतील आसा असल एक 2-3 कसले उडगास कोण घेवेत वा सुरवेक हांव सांगता एक दीस एक आवसनी पूतू आयली तांकां मगल घार वचच्याक एड्रेस कोणके दिल्लेलो तो चल्लो शिरवा स्कुलान तूं फर्स्ट आयल खंय तशी ताका हे इंजिनियरींग करका म्हणून आनी तांतले कांय दुड्ड ना बरी दुर्बळी शिक्का म्हणून म्हणा तशी घार आयली घार येवन आमकां मेगेले पळय निमगेले पळय त्या वेळी मेगेल बाम म्हणून रिटायर जाला मात्र कसन दिवचें म्हण कळ्ळी तेंचे हांव तितलें सांगलें आतां रिटायर जाला बा म्हणून आतां आमी तेंची नावी बड्डी मक्कळू आतां कसलें आमकां दिवचें जायना म्हणून तशी आसतना तिची कितें रडत राबली त्या वेळार आमगेल घारा मेल भयणी गेलो जावय हॉलँडान आयलो ताका भास आनी कळना तांणी निमगेलें तेपाचें ही अशी पुराय करता मागीर हांव अशें म्हणून सांगलें हो भारी दानशूर हो ताणें सांगलें हे चल्ले गेले फीस डायरेक्ट तांगेल्या स्कुलान तूं प्रिंसिपलाक आनी हांव पेटयता तो शिक्को
तशीची तान शिकले मागीर ताका इंग्लिशान आशिल्लें ते इंग्लीश स्पिकींग क्लासा पेटयल हांवें पुराय आनी ताका ड्रेसू ना आतां म्हाका उगडास केल्यार बेजार दिसता ताका पिंकी हे म्हण एक अंगडी आशिल्ली मागीर ड्रायव्हरा पेटोवनचे आनी ताका पॅन्ट आनी शर्ट एक घेतले एक फ्री थंय तसले पुराय ताका दिवचे पुराय आशिल्ले मागीर तो लायक पुराय मार्क काडून इंजिनियर जावन ताका एक काम मेळ्ळें बेंगळूर वता म्हूण सगळें पांय पडोवंक आयलो हांव निमगेर कितलो दुड्ड आसा म्हणून 300 उंटू म्हणालो 300 कसल्या पुरो बा मागीर हांव केलें मणी मागीर तुका लावंक घालें न्ही प्रेस तुवें हांतूळ घेवच्याक हें तें स्वेटर आनी ना हांतूळ घेवच्याक आम्माल पोरलें कापड दिल्या म्हूण सगळें सांगलें मागीर ताका एक 3000 रुपये दिले आनी सांगलें तुका संबळ मेळना फुडें हे दुडवाने आनीक दुर्बळ्याक तुवें कसल्याक हेल्प करका तर देवा देन केलें म्हणी ताणें तशी तो होडो 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 कामार वचून ताका दुसऱ्या देशांत तूं कसलें कॉम्प्लिकेशन आशिल्लें हांतू IT हांत आशिल्लो तो थंय वचून तें सॉल्व करतालो आनी ताका दुड्ड मेळटालें तें पुराय ताणें सेव केलें पुराय आनी तांगेल घार एक पण थंय वच गेलें न्ही आनी ते घराक बागील ना मडल विंडोन आड दवरचें तशी हाका शिकयतना हागेल शूज हें तें पुराय सुण्यान व्हरचें एक दीस तागेले इंजिनियरींग बोर्डा वयरी कुसर मांडोळ पळय हांव सुदी बेड लॅम्प दवरून बिडी बांदताली मागीर तें कोळणू मागीर तें ताजे वस्त पुराय केल्लें लासलें पुराय आनी हो चल्लो शिकूक रोडार तें भाग्य ज्योती लायट म्हूण आसतालें ताजे मुळां बसून तो शिकतालो तशीच इंजिनियरींग कॉलेजा वतना एक दीस आमकां थंय कलकी आई कॅम्प आशिल्लें म्हूण आमी थंय जेवणां थंय व्हेलें कॅन्टिनांत म्हूण हांव निमगेल बाकी चेडवाल्याक हांगा विजय रई खंय आसा म्हूण त्या वळी ताणें म्हळें तो हांगा जेवना भायर रुक्का मुळान तो म्हण मागीर जायत आमगेले जायना पूण वचून पळयल्यार एक बुतयेंत थोडे पेज आनी ताच्या धांकड्यान तूं मीठ आनी तरण मिरसांग तें चाबून हें कोण खाता आशिल्लें ताका लाज दिसली पळयना फुडें असल कांय होडना म्हूण सांग मागीर तशीच तो होड जावन जावन प्रतीच एक ताका इंटरव्यू करतना पळय तो इंटरव्यू एक रावंड जायना पूण म्हाका तो फोन करतालो तशी हडड हडड कंपनी वचून आज रिलायन्सांत आसता रिलायन्सान तो ताका अबाउट 38 lakhs पर एनम वर्साक तितलो मेळटा आनी तागेलें घर आतां गोमटें करून घेतल्या लागीं जाग घेतला लग्न जालें चेडूं जालें सुकार आसा आतां येता आयल्यार खुर्चेर बी वयसना मेट्टार अशी बसता तो गू बसचें तशी आनी एकलो सुनील म्हणून आमकां ड्रायव्हर आशिल्लो एकलो सांगू ताणें सोडतना तागेल्या भावाक म्हण दवरलो मागीर तो सुकडोची 18 वर्सां चल्लो त्या वेळी ताणें सांगलें ताका कॉलेजा वता तो सांजेचे येता जायत सांजे येना पूण ताका तान्नें दिवचें हें करचें पुराय मागीर एक दिवस येतना पांयान ताणें बळबळ रगत येता इत्ते बामण मेल बामणान निमगेलें इत्तेम अदू कॉलेजीन अदू कन्नडी ಹೊಡೆದದ್ದು म्हणालो म्हाका आमकां तो इतलो व्हड रवडी म्हूण आमकां गोत्ता मास्टरा गेल हाजे टायरा वारे काडचे काय हागेल पुराय पळयल्यार मागीर बामणान चिके ताका एडवायस केलें अशें कोर न्ही म्हूण आनी आमगेले चेडवांय घार आशिल्ली तांणी करचो नमून पळोवन सकट तो सुदारलो न्हय जाल्यार BCOMाक परिक्षे बशिल्लो 7 सब्जेक्टान 2 मात्र पास जालेलो मागीर हांव सांगलें पळय हांगा माळयेरी म्हगेल्या चेडवान शिकून तांणी पुराय डॉक्टर जालें ती तूं हय पळय म्हूण मागीर जायद बदल बुदवंत आसा मागीर बुदवन जावन ताणें पुराय शिकून पास जालें पास जावन काम जालें सकड ताणें म्हणचे कशी अम्मा तूं म्हाका पुनर्जन्म दिलेलो म्हणून कित्याक म्हळ्यार तो पित्ताल खंय तो सिगरेट ताणताल खंय तो कलकल पुराय करताल खंय जाल्यार आमकां गोत्ता आमी एक 4 वार ताका 11 वर्स बसलो आनी MBA जावन आतां तो दुबईन तूं एक कॉस्मेटीक कंपनीन तूं एक्झिक्युटीव जायन आसा वय आतां तागेलें देवूळ पळयल्यार म्हाका भंय दिसता हांगा एरोड्रोमान ताणें येतना तागेलें ते कंपनीचें हें इतें ड्रेस इतें जाल्यार तो कांय चेंज जायनी
ताक पुढे वासरे वाडताली आत्ता कल म्हाका लाद दीस म्हण आमगेलो ओट्टू बयसू सांग जाल्यार जेवील ताट पुराय तागेले फुडलेंचे आसा तें पुराय तांणी खावन तें धुवनचे तान्नी हुरका आनी एक सानी कुर्ची चेडवान बसचे आसता ताजेरी बसचे सान आसतना बशिलो आनी प्रति बर्थडेक सरप्रायज आनी म्हाका भांगरा मुद्दी हें तें पुराय हाडचे तेंची हांव म्हळें आतां इतले कसल्याक तूं हाडचे आपणे कसले दिल्यारी तें ऋण पावना म्हणून तागेले मनांत हय तें तशी एक वाट चुकची एक चल्ल्याक तुमी सम वाटे हाणू आज एक मनीस तें मगल पुण्य तो आयलो तशी कितले चांग जालां म्हळ्यार त्या कामाक कंपनीच्यांक भारी प्रिती तो म्हळ्यार हय तशी मागीर आमगेले एक चेडवाक एक पस्क आशिल्लो त्या पस्क्याक कॉलेजा वचका म्हणून हिक तितलें शिकोवचें जायना म्हूण सांगून तिणें मेदल्या निमगिले पळय म्हणून सांगून हांवें तिका जायत म्हूण सांगलें तावळी मेगेल भावज आयलो मेगेल अक्क गेल्लेली मात्र ताणें म्हणलें वय गो तुगेलें अक्काल ना मार कोणाक एक शिकोवका म्हण मनस म्हाका हो रेडी आशिल्लो म्हाका हांव सांगलें अशी आनी हो क्रॉस कंट्री रनर आतां तान बंटवाळ अशी धांवचें पुराय मागीर ते भावजी तो चांग कामार आशिल्लो ताणें ताका स्पेशल शूज वॉच आनी दिसा अर्द लिटर दूद आनी दोनी मोठे खावंक काडचे म्हूण सांगलें पुराय आनी ताका अशें करता करता 17 मेडलां मेळ्ळीं हय मागीर ताणें हाड आमकां दाखयलें पुराय मागीर तागेलें शिक्षण जालें शिक्षण जायना फुडें ताका हें ICICI बँकान तूं काम मेळ्ळें तशीच एक 2-3 वर्सां ताका पळय न्ही मागीर आयलो एकलो बेल्ल केलें आयलो आनी नमस्कार केलो पांय धरचे आयलो हांव सांगलें कोण तूं त्या वेळ म्हळ्यार आमा नान बरत जालो आम फूड आशिल्ल्या 3 वंटा इतलो थोर जाला तें म्हळ्यार आतां तांकां धांवच्याक न्ही ना न्हय देखून आतां बँकांतूय ताणें बेजार येत म्हणून थोडे पळय हे दिकाने तागेले बँक थंय आसा खंय तें कोणाचे ते दिकाने तेंची थंय ताणें येवन हांगा कसलें काम आसल्यार हें करचें आयलो म्हाका खुशी दिसली पळय आनी तें एक विजय रेल म्हाका सांगच्या विसरलें तो होड जालो हें जालें सकड होड्ड कामार गेलो पुराय एक दिवस तागेले फोन आयलो सांजे अम्मा ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಬರ್ತೇನೆ म्हणालो येतना शकुंतला एक कार तांबडेंची स्विफ्ट पळय त्या कारार आयला हो मागशी आवसू मागीर तोग्गू देवन युजल ते पाय धरले पुराय अम्मा हें कार घेतिल्लें हांवें देवस्थाना व्हरून थांगळ्ळें तें तूं हांव तूं बुसका म्हळ्यार अम्मान मुखार बसल्यार बेडा निवे कुतकोळी भायर बसली म्हाका त्या कारान बसून ताणें ड्रायव्ह करून व्हरतना आपापी दोळ्यां उदक दाखयलें कितले कश्टार वाडील चल्लो आज हें कोण पळय ताणें यश पावलें न्हय एक आनंद बाश्पशें तशें आयलें मागीर हांव तो भगिनी समाजाक आपोवन व्हेलो इंट्रोड्यूस केलें पुराय मागीर तें पुराय सांगलें ताणें तागेल्या पॉकेटान ताणें 7,000 रुपये काडून भगिनी समाजाक दिल्ली पुराय तशी सांग आशिल्लो आनी वरलो हुडगासू मागीर मध्येंतो निमगिता आतां अंधर सेवा संघ हाजे तुम्ही उपाध्यक्ष जावन आसाची हे अंधर सेवा संघ म्हळ्यार खंय आसा हाजे काम कसलें तांतू तुमगेल कसो वांटो कसो म्हणे सांग अंधर सेवा संघ म्हळ्यार तें हांगा एसोसिएशन नॅशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लायंड तें बंबय आसा ताजे एक एफिलिएटेड ताजे एक ब्रांच शें तांतूं आत्तां हांव उपाध्यक्ष जावन आसा जाल्यार खंय आसा म्हूण सांगल्यार आमी व्हड ऑफिसांनी ना आमकां कोणाला एकल्यान घर कपाट दवरचें मागीर तें दोळ टेस्ट करचें हें कर तें कर सामान पुराय दवरचो आनी आमी हळयांत करचें तें काम पुराय आनी हळयांत करून थंय एक बँक जावं कोणें स्पॉन्सर करता ती मागीर युवच संघ थंय पुराय आसना तांणी हेल्प करच्याक एक स्कूल आतां एक म्हयनो फुडें थंय पुराय प्रचार करचें मागीर वचचें कितलेताय थोडे हळी म्हळ्यार गद्द्या मेरीर तां वचका बांयच उदकान पांय धुवका मागीर तांगेले पुराय आंगणांत मांट्याव घालून दवरतात थंय तसले कडेन पुराय वचचें आनी आमगेले 3 डॉक्टर येतात आमचे तशे
आनी थोडे सगळं पेशंट कशे आसतात म्हळ्यार सान चेडवां म्हळ्यार एक 6 वर्सां चेडवां एक पंत आयलें दोळ्यांतानूय उद्दा येता नांकांतानूय उद्दा येता मागीर डॉक्टराल्या कसलें म्हण पळयल्यार तिगले दोळ्या भितर पळय दोळ्याचे ते पत्ती आनी भितर आस पळय तांत पुरे उवेचे उवेचे मस्त मोठे दोगू उंच पुरे कडे मागीर ते एक वखद घालून डॉक्टरान ते पुरे काडलें पुरे आनी मस्त जाणांक कॉर्निया ऑपरेशन केलेलें एक बायल मनीस एक गद्द्यांक काम करतना भात दोळ्यांत उसळ न्हू तिका दोळ गेलो मागीर तिका हें केलें मागीर ती म्हणाली हे दोळ कोण दिलें म्हाका ती पुरे पळोवच्याक समज जालें नेक्स्ट कॅम्प आयली येवन तिने डॉक्टराक एक रोज दिलें अशें पुराय आनी कॅम्पांत मस्त जाण येता ती तांकां वखद आनी दिता ती पुराय ते इतलें ताय पाप तुज्यान म्हळें डॉक्टर कोण आम्ही कोण कसलें गोतना डॉक्टराले वचगली तेंच सांगलें तेंच मेदले येवन सांगलें पुराय ताणें ऑपरेशन करता म्हळ्यार भय्य मागीर हांव मस्तपण सांगचें आसा कांय भंय ना म्हळ्यार आतां तुगेलें नातवां धरून तूं वचका अशी तशी तें ऑपरेशन केलें तुजें इतलें वचचें दम जायत म्हणाले थोडे दूर वचून वापस आयली वापस तेंची मागीर तांकां पटोवचें थोडे जाणांक कर्नाटक आसता तें कर्नाटकाचे सायज पळोवच्याक आमी कर्नाटका अंगडीच्याक हाडलेलें आसा तळ तांकां कर्नाटक घालून ते सायज आनी प्रे पळोवन हा ಇದು करेक्ट उंट म्हूण ताणें म्हणल्यार अंदे इत्ते ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡೆಂಕ್ कांय ना तांतू ग्लास ना मागीर ते कर्नाटका कंपनीच्यान अशी कोन्न ते कर्नाटक काण सोडचें आनी ग्लास ना म्हळ्यार कुटू कुटू हांसता ती हय तशें पुराय तांतूय मस्त 32 इयर्स दोन हांव काम केलें हय आतां म्हाका करूंक जायना जाल्यार मागीर लेखतलें पुराय पळय वर्साक मस्त 45,000 आनी 10,000 25,000 अशें पेटयता ती तसो न्हू तें जाल्यार गव्हर्मेंट एड ना गव्हर्मेंट एड ना 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 अशी कोणी दान दिलेले हय जाल्यार आमकां भरपूर येता हय आमी केल्लेलें काम पळोवनूची आमकां विंगड विदेशा कंपनीन तांणी पुराय येता तसो आमकां वर्साक 8 कॅम्प फ्री करूं तितलें आमचे लागी आसा हय आतां चलताच तें पुराय आनी चडावत देवस्थानान तूं हांगा थंय पुराय करता आमी आतां इतले वर्सान तूं मस्त जाणां तुमी एक दोळ्याक दृष्टी दिले म्हण के जाले न्हू हय हय कांय लॅक जो आसा गे अंक संक जो लॅक पूण ना कांय एक 12,000 जाणांक कर्नाटक आनी कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन पुरो फ्री फ्री तांकां ते दोळ्यांक घालचे वखद काळें कर्नाटक एक 2-3 दीस फुडें येवन तांणी रपका तांगेलो एक जाणान रपका दोगय जाणांक आमी फूड हें तें पुरे पळयता ती आनी खंयची हॉस्पिटलांत करतात तांणी देर्ले कट्टेचे आनी तांणी व्हॅन पेटयता ती त्या गांवां व्हॅन पेटोवन तांगेलो एक धैर्य एकल्या पेटोवन थंय हें करता ती वापस ती वतात कशी फुडें हय तशी मस्त जाणांक प्रयोजन जालें तुम्ही सुमार एक 32 वर्स म्हळ्यार 32 वर्सां काम केलें हय हय आता तुमगे प्राय याजी निमित्त तुमकां चिकेत हय तितले करूं जायना हय ते गद्दे पुणेरांनी वच्ची कश्ट नव्हतं हय बा हय कश्ट हय आनी प्रीती नीती ट्रस्ट हाजी ट्रस्टी तुमी हे प्रीती नीती ट्रस्ट म्हळ्यार कसं ते प्रीती नीती ट्रस्ट म्हळ्यार ते तिनी ताका ब्रांच अशें आसा एक ब्रांच कसो म्हळ्यार हे लेप्रेसी क्यूर जाता पळय कुष्ठरोग क्यूर जाता क्यूर जायना फुडें तांगेले नांक हें तेंचे केपरे डिफेक्टीव जाता जाल्यार तसले जाणांक तांणी एक पायपा पडू कोणाकय सोडात टॅप उद्दा पिवच्याक पळय चांगल्यान कोणय सोडात म्हळ्यार चिके विकार दिसता न्हू आमचे पुण्याने एक मनशाने एक दादल्याने 3 एकर जाग दिलो खंय आमकां खंय तें हाद लागीं कटील लागीं जाग दिलो थंय आमी सान 1 लक्ष जावं तितलें घर बांदलेलें मस्त घर बांदलेली घर म्हळ्यार मस्त न्ही एक जगली एक भितर एक कूड ताजे उपरांत एक वासरी मागीर एक न्हाणी जालें तितलेंची तसले कितले घर बांदले तसले सादारण 20-21 बांदले
बांदलें आनी तांत ते लेप्रेसी क्यूर जालेलें आनी राबयेद तांणी गेल्ले उपरांत आमकां तें घर वापस दिवंक म्हणून तशी पुराय केल्लेलें जाल्यार आतां तकल करतात म्हळ्यार तांगेल चेडवां ही ती पुराय आयकना ती आमकां हांगा हें जालें अशें जालें तशें जालें आतां 2 म्हयने मागशी आमी ते रोल काडलो आनी तांगे लेखतल्यान थंय राबयेद म्हण जालें आनी पुराय तांणी सुरवेक पुराय हें केलें बोकडी पोसचें असलें पुराय काम करतात तेन्ना तांकां कॉर्पोरेशनान तूं हें होण शिवोवचें पुराय आनी थंय तांकां लव पूण एक वर्डीक जावची आसा ते हॉर्डीक एका वचचें आसा तांकां कापड हें तें पुराय दिवचें पुराय तशी आसा पळय हे कुश्ठरोगींक पुराय तुमी खंयसून पत्त करताची वेन लोकांनी वचून हे करता हय ती येता ती हय तशी पत्त करून आमी आनी मागबूक आनी येता ती वळी हय तशी मागीर आनीक एक चेडवांक गेले कसो ते चेडवांक गेले हांव तुका कसलो म्हळ्यार स्ट्रीट बॉयज हय मस्त चेडवां आमकां एक पण मेळटा ती बस स्टँडारी कोण कोणान सिगरेट ताण उडयले हेजे पळय तें पुराय हें करून खावचें पुराय तशी तें आमी तांकां धोर न्हू थंय हाड न्हू फस्ट तांगेल प्रितीनिती ट्रस्टान तुची हय तांतूंची जाल्यार जाग विंगड आसा एक गुड्ड्यारे आमकां कोणके एक जाग दिला नाही सन्न चेडवां पळोवंक घेवच्या कोणें व्हड आसा थंय तुमी ते घरा राबयता न्हू तांकां हय ते सन्न चेडवाल देखभाल कोण करता थंय आमी जान दवरले म्हळ्यार चडावत ही नन्स आनी पुराय भारी गोमटे पळोवन घेतात ती मागीर तांकां तें एक आल्बम करतात आमी आयले तक्षण तांगेले फोटो काडचो न्हाणो न्हू कापणी काणकी हें करून परत मागीर तांकां सगळ्यांकय हांगा स्कुला वचका म्हणून आसता मागीर तांकां स्कुला घालचें कितलो बुदवंत आसतात तांणी भारी बुदवंत तांणी स्कुला वचचें जाल्यार तांगेलें हें कार्ड पंच केल्यार एटेंडन्साचे तें हाण कटील दाखयल्यार देवस्थानान तांकां जेवण मेळटा थंय तां लागींची हय तशी एक अरेंजमेंट केल्या आनी कितलीं चेडूं हॉड्ड जावन तांकां कामारी आनी पाविल्लें आसा ती पोलीस खंय हें खंय नर्स खंय चेडली पुराय चांगलं कामार पाविल्लें आसा कितले चेडूं सादारण अशी आजे प्रितीनिती ट्रस्टा अंडर आतां थंय एका आत्ता आसत आश्रय घेवन हॉड्ड जालेलीं ती म्हळ्यार 1000 गटले नाही कोण तशी भोंवता तशी साधारण एक 200-300 चेडूं म्हण येता तांतो सुमार जाण पुराय तांगेले एक स्कूल डे करतात आमी तांगेलें नाटक पळोवचें वता ती खुशी दिसता खंय आशिल्लीं चेडूं खंय आयलीं तांकां आपसो लुगडो आसना कांय ना हय तशी आनीक एड्स आनी जालेलें आमकां तें मस्त दूर आसा तें सादारण पळयली वचची वाटेर एक गुड्ड्यार आसा भारी दूर थंय अशी घर बांदला तें कसलें सांगचें शकुंतला तें 5 स्टार हॉटेल तशीच आसा पळयल्यार मस्त पेशंट आनी ना ती दादल्यांक एक बायलांक खातीर एक बांदलाय आनी हे बायलांक पळोवचे कडेन नन्स मस्त चांग खंय ताना येयलीं तांकां तें एक हें केलें प्रार्थना मंदिर हें तें पुराय बांदून दिलें तांकां थंय आसता ती आनी हे चेडवांक आनी ही चेडवां थोडे चेडवांक काही जावन आसता जावन खेळटात थोडे काळ मागीर हें जाता थंय मागीर खंयचे जाती मत कांय ना कोण्णय वेद हय तशी पुराय आसा तशी हे 3 नमनेचे कुष्ठरोगी मागीर हे वाटेर मेळयलो अनाथ चेडूं मागीर एड्साचे इतली हांकां हे प्रितीनिती ट्रस्ट हे पळोवन घेता तांतू तुमी ट्रस्टी जावन आसा तुमगेल सक्रिय तांतू हे आसा म्हळ्यार तुमी पार्टिसिपेशन आनी आमकां तांतू कमिटींत कशें केलें म्हळ्यार ट्रस्टी म्हळ्यार एक ही टीचर प्रोफेसर मागीर आनी एक लॉयर आनी एक पोलीस आनी एक समाज सेवा करतली अशी 5-6 नमुन्याची हाजेरी अशी जानांक घेतल्या म्हळ्यार प्रॉब्लेम आनी जाता न्हू त्या खातीर हय येदुळच्याक चांग जावन चलता हक्क कशी हे फायनान्स कशी फायनान्स म्हळ्यार आमकां येता सगळं फॉरेनान तशी कॅथलीक ही पुराय येवन तें मस्त दितात ती चलता कांय तंत्र ना तशी आनी तुमी हे सानिध्य भिन्न सामर्थ्याचे चेडवाल एक स्कूल आसा ताजे एक मलगडी सल्लागार जावन आसा हे स्कूलान तूं
चेडवांक खंयचे नमनेचे हे मेळटा कसले सवलत मेळटा हय. तुमगेल सलहे कसं तांकां थंय कसले आतां त्या स्कुलान 178 चेडवां आसा ती आनी एक 47 टीचर आसा ती बद्दे म्हळ्यार ते नप्रो एकली पळोवन घेतले जावंका आमकां तितले करूंक जायना केअर घेवंका आनी आतांचे संबळ म्हळ्यार 13,000 टिचराक दिल्यार आमकां गव्हर्मेंटांतल्यान येता जाल्यार तें केन्ना येवचें आमकां म्हयन्यान म्हयने दिवंका न्हय रीण करून हें करून आमी त्या टिचरांक दितात चेडूं भारी बुदवंत आसा ती चेडवां पशी टिचराक तिगेल ताळमे आवसू पशी चड कसले तिका अशी परस केल्यार नप्र म्हणून म्हाका दिसता त्या चेडवांक ताण जाल्यार सांगच्या गोतना ते हिन्ने उदक घालका अशें पळय जाल्यार चेडवां बुदवंत आसा ती यक्षगान हें तें मागीर हें पळय मेडिसिनांनी घालच्याक कवर आसता तें करता ती पाय पुश करता ती मागीर फुल्ल करता ती चिकी चिकी शिकयल्या पुरो मागीर कार्ड करता ती कार्ड म्हणून मस्त पेंट करचे ना एक हें बोट वत्तूचे भडनाच्यान तूं तांतू अशें घालचें कार्डार आनी तें अशें फूल अशें करचें तशी सिंपल तेंच करता ती आनी थोडे जाण शिवडेन बुदवंत आसता ती तांणी बट विशय हें तें पळय करता ती सगळ्या पशी म्हाका तांगेलें खूश दिसचें म्हळ्यार एक देवा गेले अंशशे ते अंशशे म्हळ्यार देवा वारीची तांकां कोप ना तांकां कसलें जाळ म्हण ना कोण येयल्यार नमस्ते म्हणाली तांकां सेकेंड घेवचें तूं तरी एक चेडा सेकेंड घेतल्यार तूं 170 चेडवांक घेवंका हय आनी भारी खुशी आनी तांकां कोण म्हूण गोतना जाल्यार तरी मॅडम न्ही बंदत खुशी आयत ननगे गुर्तू ना कोण म्हूण गोतना हय हय पाप तशीची जाल्यार चांग जावन आसा ती हय तांकां इतले त्या स्कुलांक खूश म्हळ्यार गार वतात न्हू तांकां रस दितात सुमार जाण गार वचना म्हूण बसता ती हय ते रेसिडेन्शियल जाल्यार एबोव 35 आमकां गव्हर्मेंट दिना त्या खातीर आमी एक हॉस्टेलशे वयर बांदया म्हणलें म्हळ्यार सगळे हावस बापसून येवन तांकां प्रायज जायना पडत आनी येवन सांगलें आमकां कसलें करता म्हूण कळना म्हणून त्या खातीर आनी आमी थंय एक हॉस्टेल माळयेरीची करची म्हणलें आनी कोण साध्य आसतना 5 लक्ष दिल्यार तांकां एक रूम थंय मात्र प्रत्येकल्याक एक पळोवन घेवचें जाण जाय थंय वयरी तशी एक 15 रूम बांदयल्यान ती पेरेंट्सान आयल्यार राब्बो केल्या मागीर तांणी म्हणचें आवस बापसून आतां अड्डिना आतां आमकां विंगड चेडवां आसा ती तांकां लग्न जाल्यार पुराय जाल्यार ती हें करूं तयार ना ती तेंचे कसो करता मागीर आतां हय एक अरेंजमेंट केल्या आतां तें गोमटें जावन तशें जावन चलता असो आनी आतां तें एक ऑटिझम सेंटर म्हूण केलें हय तशी आनी तांतू एक ते हाक मुख्य कल म्हळ्यार शकुंतला हे फिट्स येवचे एक चेल्ल्या इतले दिसाक येता म्हळ्यार फिट्स ताका हेल्मेट घालून दवरता ती आतां एकल्याक फिट्स आयल म्हणल्याक तागे लग घेशील ताका हें करून पळोवन घेवन पळय तागेलें तोंड बीण पुसून हें करून एक 10 मिनिट भितर समजता मागीर तांणी जेवणा लायना आनी राबल्यार पळय तें वाट्यांनी घेवचें तें जेवचें आनी तें हुन उदकान धुवन दवरचें सगळें आनी तांकां फिनायल करूंक शिकयलें मास्टरांनी मास्टरूय भारी हें आसा मास्टराक कल म्हळ्यार तो सादारण 25-30 वर्स तांगे लागीं आसा तेमी ती तागेली चेडूशी एक चेडवान पळोवच्या मेळ्ळ्यार तागेलें मात्ते पुरशिलें तागेलें नांग पुसलें अशें पुराय तांकांय भारी मास्टर म्हळ्यार हय तशें पुराय आनी आतां नेक्स्ट खंयचें सांगचें टेलोका मँगलोर कावन्सिलींग सेंटर तें कसलें म्हळ्यार ट्रस्टी तुमी हय ट्रस्टी तेवूय म्हगेले भयणी गेले जावयाने हें करून दिलेलें आनी तें मात्र उल्लाल पेल्दिकान थंय एकडे आसताय ओंबतकेरे लागीं हय थंय एक ननसांगेलें एक घरशें आशिल्लें तें भाड्या घेवन तांत आसा ती सुरवे कोणटेंय जान्या नाशिल्लें मागीर आतां येतात ती सगळें आनी बायलो स्पेशली सकलेशपुरा हांगा थंय तान पळय तें काम करतलें तोटांत तांकां मस्त हट करून येता ती याना म्हूण सांगून कडरी थंय येवन राबून ट्रिटमेंट जायना पळय वच्चे आयकना ती
तांक सन सन चेडूं आसा ती तांक पेटोवंक काडची आमी तसो न्हू मागीर तांक पेटोवचे आत्तां बायलो दारले पळय सोडी सन सन चेल्ली पळय कॉलेजा वतल चेल्ल्यो चेल्ले पळय तांनी कसं तें पब हें तें म्हूण सांगून वचून आनी आतां पळय पेरेंट्सांक लायक काम आसा नाका ते पॉकेट मनी आनी दितात ती हिंका वच जाल्यार तांक गोतना तशी ती वचून हें करून कॉलेज एटेंड करना ती अशी एक दोन पेशंट आमकां मेळ्ळ्या ती ते बापूस घेवन येता आनी अल्कोहोलाचे की ड्रग्साचे दोन्हीकय हय हय मागीर तो येवन सांगता पळय अशें अशें जालें क्षम कोरका शाण घालें कशी पुणी तुमी हुशार कोन्न दिवका तेंची आमकां तशी भरवस दिवचें जायना जाल्यार तितलें करचें मागीर तो म्हणटा त्या चार्डाक चलयेक कोण न्ही एकली आतां हांव पळयलेलें सांगचें एकली 18 वर्सां चेल्ली तिका कोण न्ही की ती हांगा ट्रिटमेंट आयल्या म्हणून ती काम दिवंका काम म्हळ्यार अकाउंट्स बरोवचें हें बरोवचें तें बरोवचें सगळें आनी सगळें समज पळोवचें भायर हितलान तूं ओट तिका बिजी दवरचें आनी तांत ओट्टूची तिका कावन्सिलींगय करचें तिका सांगचें पळय ही पुराय हुशार ना ती तांकां थंय व्हरचें आसा आनी तांकां थंय स्पीच आनी दिता ती तुजी पळोवन घेता आमकां तिका तशें एक कामशें दिवचें तशें करून आमी 1 म्हयनो फ्री पळयतात त्या चेडवांक चेडूं जावं बायल जावं दादलो जावं कोणाकय तशी मागीर ती हुशार जावन हें जाता जाल्यार मस्ती येतात थंय आनी कडेन कशी फायनान्सांनी कल म्हळ्यार थोडे गव्हर्मेंट दिता आनी जान मस्त हेल्प करता ती हय आनी दादल्यांक गेल्ले एक हें हांगा शक्तीनगर लागीं एक आसा थंय दादल्यांनी थंय सुरवें येना आशिल्लीं एक 4-5 दादल्यांनी वेळार हें सोडटना तांकां भूक चडी भूक म्हणून कल करचें आमकां काले दुड्ड ना आतां सुरू केलें मात्र म्हणून ती सेक्रेटरीने चर्चांत वचून तिणें सांगचें तुमकां कितलें साद्य आसा तितलें एक हें नारळ जालें नारळ एक हें जालें हें तशी तेका दिया ती तशी दिवन आज एक थंय हुशार जावन वच गेलेली तां दुसऱ्या सांगून क्यू आसता बरें जालें हय नाही आता शाळे नाका आता मस्त संघ संस्थे आता अंधर सेवा संघ शापुरो नातल्यार टेलोका शापुरो सानिध्य शापुरो प्रीतिनीती ट्रस्ट हाजी पुराय म्हळ्यार तांची मिटींग अटेंड करची गी नाही ते सलहे दिवच्या वच्ची गी ये ते म्हणटना तुमकां बाकी तुमगेल घराचे हाका पळय टायम पावता कशी हाका टायम मॅनेजमेंट कशें तुमगेलें टायम मॅनेजमेंट म्हळ्यार तें आतां एक 10-10:30 आसता एक पण 3:30-4 आसता तसो न्हू त्या वेळार तितलें काम आसना हय 10:30 भितर वचका म्हळ्यार वगी वगी पुराय करून दवरून वचचें आनी आय कॅम्पा वचचें म्हळ्यार 5 घंटे भितर उठान सगळें करून 8 घंट्यार ते टॅक्सी येता रेडी थंय भायर तशी तें एक कॅम्प म्हूण न्ही एक पिकनीक शे डॉक्टर आमी सगळें उलोवचें गमत करचें पुराय भगिनी समाजा विशयी सांग भगिनी समाज म्हळ्यार तें पळय AIWC म्हळ्यार हांवें ताजें एक ब्रांच तें थंय चेडूं आसा ती अनाथ चेडूं म्हळ्यार एक पेरेंट अशें चेडूं पुराय आसा ती फुडें एक 40-50 वर्स फुडें आमकां रेल्वे कॅरेजान तांदूं आनी सगळें चेडा हाण मेटार दवरतालें खंय खंय तांणी येयलीं आनी मस्त अंगविकल चेडूं दोळे गुंवन गुंवन वचचें मागीर एक चेडाक एक घडी बैसना सुतां काडचें तिका बांदून घालता तशें आशिल्लें आज एक मस्त सगळं सोदून काडलें मी ती तसलें ना आनी आसत चांग आसत चेडूं बुदवंत आसा ती सगळें डान्स गिन्स पुराय करता ती पुराय त्या चेडवांक म्हगेले लेखतल्यान एकल्याने वर्सान वर्स तांकां पिकनिका व्हरका आनी काम करतल्यांक काम घालून दिवंका म्हणून सगळें सांगून ताणें एक 20,000 पेटोवचे तशी 1 वर्स हांव केल्या चेडवांक विंगड कर व्हरचें तांतूं एक म्हळ्यार पिलिकुला व्हेल्या हांगा व्हेल्यान थंय व्हेल्यान तांकां एक हॉटेल दाखयल्या म्हळ्यार एअर कंडिशन लिफ्ट म्हळ्यार कसलें म्हणून तें पुराय मागीर तांकां खंय व्हेलेलें बा
मस्त कडे प्रेवेले हॉटेल जाले समुद्र बीचाक बीच आवेले होय बीचाक वेले आणि ते बेंगरे म्हणून बोटार वच्चे ते लॉन्चार होऊन ते दिकार वचगानी थंय खेळ केलो खेळले पुराय मागीर थंय एक सान्न गोड्या घेवन एक लायलो हिंदीन उलयत तशें हांव चेडू हांव भारी ताजेर बसका म्हण म्हणा तावळी ताल्ल्या निमगिल्यार तो म्हणटा एक चेडा 150 रुपये ते जावचें न्ही म्हूण सांगून आमी सांगलें दोग जाणांक तूक जाय जाल्यार कडेन व्हरचें न्ही आमगेल्या दोळ्या इदरार एक सुत कळ्या पुरो म्हण मागीर जायत म्हूण जालें तान तूं सुरवेक होडचेलो बसलो तान्ने वच्ची टीव्ही पळयल्यार शकुंतला तोच रायसो तेल गाम घेवन हेर्द मुखार करून बसची ते भारी खुशी तशी पुराय वजाड वचगली मागीर एक 3 वर्सां चेडा तान तूं वच्ची आशिल्लें दुसरे मागीर पुराय दोग जाणांक व्हेलें सकड करून जाल्लें 3 वर्सां चेडाक व्हेलें पुराय तितलें म्हणटाना आमगेले टायम जालें आनी वापस बोटार वच्चे आसून हें चेडू येयना कसलें बाम गोड्या व्हरकाक तान्ने बशील गोड्या व्हरकाक तागे लागीं वचून ताजें तोंड परसून तें म्हाका जाय ताका पळयतले सांगून पुराय मागीर आमी सांगलें आतां जाय म्हणटा बोटार कशें व्हरचें बसार कशें चडोवन ताका तेंची तागेले व्हड पळयतले लागीं सांगलें फाय पळय हो खंय राबता पळय थंय हाडून आमकां पावय हे गोड्याक जाय खंडीत मागीर कशें पडून दोळे पसून आनी आयलो आतां शालिनाका तूं इतली हे चेडवांक खंयची घे कोणाल घे चेडवा पुरा खेळयता हे करता पुरा करता हाजी मदीं तुका तुगेल बदनात्रांक खेळोवचे टायम मेळटा बदनात्र खंय आसत गो लागीं आसत ती खंय की आसा ती हय जाल्यार हांगा म्हगेले व्हड्ड चल्ल्यार चेडवां ती सुन्नेक मस्त पंता कॉन्फरन्साक जपान हांगा थंय पळय वच्चे आसतालें तावळी तिने सान आशिल्ली ती मेले सोण वचचें हय तें भारी गम्मत तांकां हांगा रावची म्हळ्यार भारी गम्मत मागीर वचून येवन ट्युशना वचचें म्हळ्यार आयकना ती हय तशी मागीर एक पण नुस्तेंपणी पोटा दुखता म्हणचें मागीर पूत थंय आसता मागीर ताल्या सांगचें वेरे हो वचूं आयकना आज सामा बैसो तागेले कार थंय वचगलें की ना की रोडार तितले भितर उड्डू सुरू जालें हांगा पोटा दुखीना कांय ना मागीर कसं तुगेले कराटे तें सोफारतान उडचें पुराय आनी कंप्युटर एक 4 वर्सांचेर कंप्युटर हें करता मागीर ताका जेवण हाडून दिल्यार तो म्हण मागीर दोनी हात बिजी आसा तोंडाक घाली म्हण तशी हय तशी म्हाका एक भारी संतोश जालो त्या चेडवान हें जायसर हय आतां शालिनाका कोंकणी सांस्कृतिक संघ मंगळूरचे हय ताजे ಬಹುಶಃ ಸಾಧಾರಣ 1982 म्हणलें ते स्थापन जाले ताजे तुमी स्थापक अध्यक्ष ते एक ते संस्थेचे एक अध्यक्ष मागीर तांतून कार्यचटुवटिका हे थोडे उडगास कोण घेया ते म्हळ्यार स्थापक अध्यक्ष म्हणून जी वासुदेव प्रभून म्हाका वत्ताय करून प्रय केल्लें हांव एक हे उत्सव मुर्तीशी सकड करची तान्नेची हय म्हळ्यार म्हाका केलें तान थंय नाशिल्लें मागीर तें चल्लें म्हणी हें नाटक हें तें पळय दुड्ड नाशिल्लें पुरे तान्नेची मिटींग करचें तान्ने हें करचें तान्ने आमकां चेडा हाका तान्नेका घेवन वचचें तान्ने पुरे तागेलें तशीची जाल्यार तें मागीर लायक जावन चल्लें नाटकांनी पुराय केल्लीं पुराय आतां आनी एक हें म्हळ्यार तें हें पळय कसले उडगास कोण घेता आनी कसले समाज सेवा एक मेगेल विसरनातील एक घटना सांगता कसं म्हळ्यार एक दिवस मेगेले एक फ्रेंडाल फोन आयले नर्सिंग होमांतल्यान आनी ती म्हणाली मेगेल हांव नर्सिंग होमान तूं 5 हुशार ना म्हण बसल्या हांगा राबल्या आनी आमगेले पुडा नेक्स्ट गो शालिनी बाप एक प्राय जालेलें कपल आसा आनी भास येना तांकां बॉम्बयची खंय तांगेले कोण केले एकतले हांगा ICU तसत खंय तुजी कसलें हेल्प करूं आशिल्ली गो म्हळ्यार जालें भायर सरलें हांव वचगलीं ते कुडांत वचून नर्सिंग होमान तूं नॉक केलें नॉक करना फुडें ती बायल मनीस आयली आनी म्हाका भारी काम इंटरव्यूशें हू आर यू फ्रॉम वेर डीड यू कम कसलें आयल्या तें पुराय तशें निमगेलें कडेरी दारल्यान बामणाक 83 बायलेक 81 वर्स
मागीर ते बामणान सांगलें आर यू रिलेटेड टू चल्लू म्हणून तशें म्हळ्यार म्हगेली माय हांव सांगलें हय ती म्हगेली मदर इन लॉ म्हणून सांगून कुडले ताणें आमकां पुराय भितर आपयलें बसकार येलें आनी पुराय हांव विवर निमगिलें तावळी ती म्हणाली तिगेलें नांव इंदू म्हणून तिगेली भयणी आकाशवाणी धारवाड आशिल्ली ती थंय काम करून रिटायर जावन एक वृद्धाश्रमांत तूं आयली नॉर्थ कॅनरांत वृद्धाश्रमा येवन आतां पळय आकाशवाणीचे पुराय म्हळ्यार पळय तुजे वारीची बुदवंत 2-3 सब्जेक्टान तूं MA केलेली पुराय तशी ही वय भारी बुदवंती गांव सुदारलो वृद्धाश्रम सुदारले चेडवांक शिकोवचें भजन शिकोवचें आनी खंय खंय ताणें आंवंगाल हाण घालचें आनी गायी घेवचे दूध दिवचें लागीं मठ आशिल्लें थंय पुराय अशें करून आशिल्ली आनी एक मॅनेजर आशिल्लो त्या मॅनेजराक सगळ्यांनी हिक्काची हें करचें म्हणून होगळसुंचें म्हणून चिके खूब आशिल्लो एक दिवस रात ताणें कल केलें म्हळ्यार हिनी न्हिदळ्यारी हिगेल पोट्टा पेस्कात घाली पेस्काती म्हळ्यार पोट्टा लागीं चिक तोगुताय 12 इंचाक घाली ते मस्त रगत आयलें म्हण दिसता आंवगाल्यान काण पुसून ताणें मेळ्ळेले आंवगाल्यान कंडे भायर घाले तितलें म्हणटना करुळू भायर आयले मागीर तो पळून गेलो एक कसो की घाल मागीर बाकीच्यान फालपाल्यार कोण बा हें नरळत म्हूण सांगून पळोवन मागीर ताणें आस्पत्रेक घाली थंय त्या गांवांत आस्पत्री सानी ताणें मंगळूर व्हरका म्हूण सांगलें मंगळूर व्हेलें मागीर म्हाका हिने फ्रेंडान सांगलें तिका हांव तिगेल भयणीक इंदूगल बामणू बॉम्बे वचगलो हांव म्हळें हांव ही पळोवन घेता 22 दीस आमगेले घरा जेवणा येवचें आनी तिक भयणीक ज्यूस आनी व्हरचें तें ज्यूस म्हळ्यार ते नांकान ट्यूबान ताणें घालता ती तावळी तें घालचें तावळी हांव म्हळें कशी कळटा तूं तावळी ती म्हणटा भयणी 2 पंतां दोळ्याचे हे पळय पातयो हल्लेल्यारी दोळ चिम्मी सोडल्यारी जाय म्हणून एक पण तशी गट्टी धरल्यार नाका म्हणून उलोवचें जायना तशी आनी आंगान सम आशिल्ली पुराय 22 दीस जायना पुढे तिगेले ती गेल्ली मागीर धुवेल फोन आयलो धू जर्नलिस्ट बॉम्बे आसता मागीर तिणें म्हाका सांगलें पळय अशें अशी म्हूण हांव थंय वचगलें वचून उलयलें पुराय केलें उंच वचून पळयलें तोगू आमी रुमा येतना ते ट्रॉलीर हें दवरून डेड बॉडी दवरल्या आमकां अशें तशें वचूं जायना टेबल टेनीस नेट्टशें मागीर ते ताजे मुळान तान ती वचगली तिगेलें सामान म्हाका दिल्लो पुराय आतां कसो करचें बा हांवें हें हांगा अशें दवरलें मागीर डॉक्टराल्या वचून उलयलीं मागीर ताणें तें मॉर्गान दवरता म्हूण जालें मागीर हिक्का सामान उपराय घार घेवन वचगलीं मागीर हेर दिवस तिगेले एकतन पुराय आयली एक 7-8 जाण मागीर सगळें हाडका न्हू मागीर फुल्लां माळ खंय तिक न्हिसोवचें कापड खंय हें खंय तें खंय पुराय हाडलें म्हाका एक ड्रायव्हर सांग आशिल्लो मागीर तें हांगा व्हरून आज थंय हांव स्मशाना वचनी मागीर हांव छोटी वचगलीं मागीर तें पुराय काम जाल्लें मागीर ताणें वापस येवन तांकां बॉम्बे पेटोवच्या कडेन टिकेट घेतलें वचचे दिवस ताणें बामूण बायलेक 500 रुपया काट घेवन म्हाका पांय पडून राबली कसलें नाही तूं हें घेवं का इत्याक नाही तूं ना जाल्यार आमी कसलें करचें आशिल्लें म्हणून हांव सांगलें हें म्हाका नप्रो इतलें दिल्यार तुमी एक आशिर्वाद दिल्यार मस्त जालें तें हाका दुड्ड घेतल्यार पाचें कांय प्रेजर ना हांव केल्लेल्याक म्हूण सांगलें मागीर बापू हें केलें मागीर ती वचगलीं तशी तें म्हगेली एक व्हडी एक लेक्चर जिवन कोणगी कसली की म्हाका वय तशीच आनी तुमी अशीची कोणागी पुराय म्हळ्यार मस्त अनारोग्य आशिल्ल्यांक बेड रिडन आशिल्ल्यांक पुराय कारार भोंवडावन पॅन्ट दाखोवचें तसो पुरा हव्यास न्हू तुमकां एकडी तीच सोशल वर्कर शकुंतला तिगेलें नांव मुक्ता शीतल मस्त पुढे काम केल्या ती कसं की गर्भकोशाचें ऑपरेशन केलें तें करना तिगेलें बल गेलें कुर्ता तो काय ना कुर्ता उंच भारी लायक उल्लोंचे पुराय तीक पुढे उकोळून सगळें कामाक दवरलें मागीर हांवें एक दीस फोन केलें ती म्हणाली अगो उपगण येता हांव पुलाव हें तें पुराय करून वचगलें तिगेलें एक फ्रेंडाकय आपयलें पुराय उरलो न्हू सांजे एक 4 घंटे ड्रायव्हराक आपयलें आनी हिक्का अशीची भोंवडाया म्हणून मागीर ते धोरण कारान बसकार येयलें अशी तशी उशी दवरून पुराय चिकेची ग्लासा दिकान तिगेलें हें करून तोंड करून बसकार येयलें सोडलें कार
ಇನ್ನೇ ಈಗಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕಸ್ಸಲ್ ಗೋ ಶಾಲಿನಿ विजिट हॉट बिल्डिंग आयले ते आंब्यारू का फूल कसलो गो हा तशें पुराय मागीर कटील देवस्थाना वचगलें ड्रायव्हराक सांगलें हिक देवचें जायना ना अशी गुंडार करून चिकीची देवाक दिश्टी बार पळयली थंय राबयलें पुराय भारी खुशी मागीर एक सांज जातन घार सोडून येता ते आनी केन्ना येता गो आनी एक थोडे दिसांनी येता 4 दीस जायनी ती मस्त दिसताल गो तुका पळयना अशी मागीर जालें तितलें तांकां पुराय हें करून हें पळोवचें आशिल्लें सगळें मागीर एक भाव आनी भयणी ताका दोळ्यान तूं ऑपरेशन जालें न्ही स्टिचेस काणी तें एक आमगेलें अंधर सेवा संघ आयकून ताणें म्हाका सांगलें मागीर हांवें डॉक्टर आपोवन तें 2 स्टिची काडली 2 तांत पूर्ण गेलें 1 वर्स जालें मागीर तांकां रिक्षार व्हरून ज्या मंडी न्हू पुराय मागीर म्हाका पाप दिसलें हे 2 दिसांनी हांवें गेले एक त्याचे दीस भयणीक आनी भावा झगडे शालिनी पळय ही सांगिल्लें आयकना टीव्ही होडान घालून बसल्या मागीर तितले भितर तिनी ताण घेवन खंय गो हाक हुशार ना म्हळ्यार हांव पळयत नाका म्हणून ती गेले मागीर ताका सांगलें टीव्ही नाकतील रुमा वचून बैस म्हूण सांग 2 दिसांनी वापस फोन ही केन्ना पळयल्यार हें करता नूडल्स तेन्ना आंगाचो आंग न्हय म्हणून ताण घेतलें इतरे तूं कितरे केल्यार म्हाका कांय नच दिसलें मात्र शालिनी हांव कांय नित्य करना गो म्हणून तशी मागीर हें व्हड कश्ट जालें चेडू अशी मागीर तांणी गेल्ली ती मागीर तशी आनी एक खबर आयकल्या कसं म्हळ्यार आतां शालिनी कापळोच्या मस्त जन घरा येताची आयल तांगेले मोगान कसं गी कापड गी नाही कसं गी एक गिफ्ट गी दिवन पांय दवरून वताची जाल्यार ते शालिनी काल्याक 3 दिसा काही चड दीस व्हरना कसं जाता ते एक म्हाका वायट की चांग अभ्यास म्हूण गोतना कापड म्हूण न्हय कोण्णय कसलें दिल्यार खुशी जाता म्हाका एक हेर दिवस हें आनी दुसऱ्यान दिल्यार कितलें खूश जायत की पाप तशें तें दिवचें मागीर आमगे लणदान न्ही पळय हें पळय आतां हांव तुका हें दिता येवचे वरस तूं म्हाका दाखोवंक अशें पळय सांगून मागीर उपाय ना तिले दवरचें मागीर हांव कल केलें म्हळ्यार एक सान एक डब्बी केली गो आनी सांगलें तुम्ही कापडेन ते म्हाका लय दिवचें नाका तुम कितलें दिवंक त्या डब्यांत घाला ती म्हूण सांगलें तें सुमार घालतालीं मस्त उपयोगाक आयलें ते हय तशी ते पुरे तूं हे सोशल सर्विसाक हें करता हय बा डबे हय डब्यान तुले हय तशें हांव एक वेळा तुका मेळू आयिल्लो वेळा तूं गेल्या आशिल्लो मस्त बुक्स दिली म्हाका बुक्स दिले लायक शालिनाका इतले बुकाक हांव कसं म्हळ्यार ते डब्बे आसा म्हळ्यार तुवें तशें हांव एक डब्बी घाल्लेलो उडका तुका कळ्ळें तशेंची मागीर तूं ते बोनसाई एक वाडयता म्हूण आयकलें तशें पळोवचें गेल्यार बोनसाई म्हळ्यार एक प्रकृती सहज वाडी आमी कुंठीत करून विकृत रितीन वाडयता गी म्हूण म्हाका दिसचें हें तुका कशी मना तूं म्हणलेलें थोडे मट्टाक होय जाल्यार आमी करची तें एक कल म्हूण जापनीस सांगलें कल म्हूण सांगून आतां तुका आतां पणसारूक आनी हितलां आस तुका तें पणस केन्ना जाता कडगी केन्ना जाता तें तुका दिसना अशी हें सन्न झाडांक पळय भितर आहा न्हू दवरल्यार आमकां ताची गूर केन्ना येता हें केन्ना येता फूल केन्ना येता कसलो संतोश तातल्या उल्लोवचें ताका रेडियो दवरचें हय आमी रेडियो दवरच्यो तें एक नमुने खुशी जाता झाडांक हय खूश जाता नवनवेची गूर येता ते पान येता आनी आमी कश्ट आमगेले कश्ट तांतले सांगचें जित्ते रे बावला तूं अशें पुराय हय तागेलें उलोवचें हय तशें पुराय आनी मस्त ताका प्रायजांनी मेळ्ळ्यांत म्हाका हय आनी तुगेले रेखी म्हूण एक शिकली तूं हय ते वय दुसऱ्यांक शिकयलें आनी सुमार जाण आतां जे हे वय दिली तुवें हय हय एक पटी हांव प्लेनार वतना एक पंजाबी कपल तांणी दारलो विंगड कडेन आनी बायल मनीस गेल्या गेन तिगेलें चेडूं आशिल्लें मागीर तीन चेडा फटयता आशिल्ली प्लेन चडटना चेडूं रडता म्हणून त्या वेळार हांव सांगलें हांव ती कापना हांव अशें एक करता जायत म्हणून जायत म्हणून हांव तें केलें चेडूं न्हिदलें
तशी होय मागीर तांकां भारी संतोष कार्ड बिर्ड तोंडेल्ली येवंका अशी तशी म्हूण सांगून वचत न्ही जाल्यार म्हाका तें खुशी जाली कसं लागलें ना म्हणून. आणि सुमार वर्ष नंतर तुवें हिस्ट्री MA केलें. होय तेय ती मना एक उमेद येयली. म्हळ्यार म्हाका 18 वर्सार होर्डीक जालेलें लग्न जालें. मागीर म्हळ्यार पूत चिकी बुजवंत आशिल्लो तशी मेरीट सीट हें तें पुराय. आनी ताणें केन्नाय व्हडड प्रश्न न्ही म्हणजे म्हाका कसं गोतना. आतां एक उदाहरण एक हांव सांगचें जाल्यार ताणें म्हणचे इतले कॅलेंडरांनी पुराय हाडता न्हू मामा तांतू तूं ईश्वर देव म्हणटा आनी तो दोळ्यांनी चिंबी करून कोणाक ताणें ध्यान करचें अशें पुराय व्हड निमगुंचे म्हाका गोतना. आनी नक्षत्रा विशय पुराय तेंची म्हाका दिसलें ह्यो पुत्ता करून शायकोगिका न्हय म्हूण सांगून तें कोर न्हू मागीर पुराय विशयांत म्हाका चिकेची अनुभव आयलो. मागीर तू एक यक्षगान हां तू भाग घेत. तू आकाशवाणी नाटकां मस्त भाग घेतला. बशा हांवन तू मस्त नाटक उट्ट केल्यांची. म्हाका बकराणी गी खंयची गी तुका खंयचें नाटक उडगास येता गी. होय शंकराचार्य म्हणून ताका म्हाका टेलिग्राम करून आपयलें भारी लायक जालें तें शंकराचार्याला हावस जावन तशी एक्ट केलेलें. मस्त नाटकां केला तो बाय. असो तू यक्षगान आमगेले एक तुगेले एक फोट आसा यक्षगान समसप्तक काळागा वय तांतू हांव समसप्तक जावन आशिल्लें. तांतू ते राक्षसान आरबट मारका म्हूण आसा तेंची तें आमकां मास्टरान सांगिल्लें 2 हात ओणती दवर न्हू तुगेलें तोंड उंच कोरका पाय दूर कोरका आनी बॉब मारका. न्हय तुगेल मन म्हळ्यार इतली लोणीशी इतली मोवाळ तुका कशी राक्षसाल पार्ट दिलो ताणें म्हणून. तशीच आमी एक पण करतना फॉरेनर्स आयल म्हूण केलें त्यावेळी तांणी पुरो हांव मेकअप काडा फुडें सांगलें ही अशी अशी त्यावेळी तांणी तशीच तोंडार हात दोन इतले गोमटे बाय म्हणजे तुमी राक्षस कशें केलें म्हणून. हय आनी हें आरबट दिवन 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 न्हू 1 म्हयनो म्हाका ताक पिवचें जायना जळटा तशी तर तें एक व्हड गेलें हांतू. हय आतां तुमकां लायन्स हांणी संस्थेच्यान तुमगेले समाज सेवेचे हे पळोवन सन्मान केलो. तशीच आनीक मायंड सेटींग खंयची तें आनी तुमकां एक आनीक तें मेडिकल हाचे हय तांणी तुमी इतली जाणांक वय मायंडफुल कन्सल्टेशन वय तांणी तुमकां सन्मान केलो. अशी तुमकां मस्त सन्मान जावन शापुरम लागता मस्त ना मस्त ना आनी एक उपदेश सांगचे खंयचे ते एक न्हय आतां तुमी इतले हे न्ही पुरो केले जाल्यार बदल जावन तुमी केल्लेले कोणाकय ते कळय न्ही म्हळ्यार खंय गे हांव सांगलें पळय ते 50 मागशी एक फळ आशिल्लें म्हण आनी हांव ते कळूक म्हूण केलेलें न्ही म्हगेले एक आत्माचे तृप्तीक म्हगेले तृप्तीक हांव केलेलें म्हाका फोट नाका प्रशस्ती नाका सकाळ पशी म्हाका ते समाज सेवा म्हणून गोतना अशी कलकी आयले हांव केलें वय तितल्यांची जाल्यार तुमके केन्नाय कर म्हूण दिशिल्ल ना ना हांव इत्या कोरका कोणाकी कतीर कसाल्या कोरका मिगेल चेडू बाळा दवरून जुवे तशें सगळें मनां दिशिल्ला न्हय. जाल्यार तुमी आमगेले एक वीक्षका सांगायची हज्जीन एक मेळचे आनंद कसलो तुमी कसं खातीर हे करताची एक कसले एक संदेश तुमी आमगेले वीक्षकांक. आतां म्हाका अशें म्हणटना उगडास जाता कबीरदासालो दोहाचो संगत संतन की करले जन्म का सार्थक कुछ करले म्हण म्हळ्यार तूं एक मस्त जन्म जावन हांत आयला तेंची तूं एक चांग मनीस संत म्हळ्यार आतां मेळना ती चांग गुणाचे हांगेल ओट्ट तूं भोवन चांग कोर न्हू आनी अशीची सनसान उपकार चण न्हय जाल्यार तणे सोल तशी सनसान उपकार कोर न्हू तुगेले जन्माचे सार्थक करून येवंका म्हणून हांव सांगचें आनी कश्ट कसले की तें आमी स्विकार करता म्हणून तशी. आनी सगळ्यांक हांव पळयतले वीक्षकांक पुराय धन्यवाद सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करो म्हणून सांगून मागून घेता. म्हळ्यार एक सन एक उपकार कोणाले आसून पावल्यार तुगेले एक धन्यवाद सांगचे हांव मस्त वेळा पळयला एक धन्यवाद दिवचे एक तुगेले एक मानसीक हे पळताय
तांका हांका म्हणून होय, पुराय होय, तुवें होय. हांव मस्त काळ दोन तुगेले हे आशिल्ले आतांय संगीत हे वीक्षकांक तूं थोडे जाण पळोवंक म्हणलें की विसरून गेलेले आसा ती तांकांय धन्यवाद पळयता आशिल्ल्यांकय हें कसले बापूर म्हणून सांगून बंद केलेल्यांकय धन्यवाद अशी सगळ्यांकय हे बाजाल नवे म्हणून सांगून उठयतल्यान धन्यवाद वय अशे सर्वांकय धन्यवाद आनी सर्वांक देव बरें करो मागता आणि तुम्ही बस्ती मामाल वटू मस्त लागशिले संपर्क दवरून घेवन आशिल्लेचे आज बस्ती माम ना जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्र येवन हांगाचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडियोन तुम्ही बैसून उरलोचे बहुशा वयर बैसून बस्ती माम पळयता अशा वय कोंकणी हे म्हळ्यार विश्व कोंकणी हे म्हळ्यार सुरवेक तान्नी आमकां वय वय तान्ने इतले पुराय वांट काणू हें काणू इतल्यार पुराय हाडले आतां तागेले आत्माक शांती मेळो म्हण हांव मागता वय जावो शालिनाका म्हाका आयची ह्या साधना पथाक शालिनाका येवन एक संदर्शन कोरका म्हणून मन आलेक्तना 84 वर्स कशी शालिनाकाले उलोवे तुवे हांगताय तिक येवच्या जातलवे मस्त सांगले पळय मेट्ट 4 मेट्ट ते चढू कस 4 मेट्ट देवचे आस शालिनाका हांव तुगेलो हात धरून येता म्हणून अरे देवा हिने कसलें म्हणलें बा म्हाका म्हणून सांगून हय असो देवा दयेन म्हाका इतली शक्ती आसतना हांगा आपोवन उलोवच्या एक हें दिलें तेंची युट्यूबाचे हांकां म्हगेले मस्त हें धन्यवाद तांकां मस्त थँक्स आनी शकुंतलाक थँक्स आनी हे स्टुडियो आमकां दिलेल्याक म्हाका दिलेल्याक मस्त थँक्स म्हणून नंदगोपाल शेडे माम तांगेले वय वय नंदगोपाल शेडे तांणी तांगेले आज्जाले न्ही आज्जीले वय वय फोटोस पळय वय वय तांगेले उडगासा केले असो असो चांग काम केलें बरें कर देवता वय तुमी दोळताय हांगा येवन तुमगेले समाज सेवेचे जना गोतनातील कितलीकी विशय हांगा येवन अनावरण केले त्या खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता शालिनाका तशीच हे पळयलेले समस्त वीक्षकांकय धन्यवाद नमस्कार नमस्कार